तर आयज आमी आसा कांपाल एसएजी ग्राउंडा फाटी जो गव्हर्मेंटान 2022 सालान इनॉग्रेट केल्ल्या त्या वॉकवेचेर. ह्या वॉकवेचे मेन इम्पॉर्टन्स म्हटल्यार हांगासर सांजच्या टायमार बरें येवन बसून सी व्यू जो आसा तो पळोवंक मेळटा, हांगासर वॉकिंग करूंक मेळटा. तशेंच दुसरे सायडीन गव्हर्मेंटान हांगासर सायकल ट्रॅकूय केला जे करून हांगासर सायकलिंगूय करूंक मेळटा. 2 दीस पयलीं जेन्ना पणजे पुलीस स्टाफ विथ पणजीम PI जेन्ना हांगासर येयल्ले तेन्ना तेंच्यांनी हांगा क्लिनलीनेस ड्रायव्ह दवरलेली. तेन्ना हांगासर जेन्ना तांकां तेंच्या नजरेक येयले की भरपूरश्यो अनलॉफूल एक्टिविटीज हांगा जाता. अनलॉफूल एक्टिविटीज म्हटल्यार हांगासर लोक रातचे येवन पिवपाक बसता, हांगासर सगळे वाठारान घाण करून दवरता, ती तेंच्यांनी सगळी हांगासर लीप केल्ली. आनी तेंच्यांनी हेंय सांगलेलें की जे ह्यान फुडें जर कोणी हांगासर सांपडले जाल्यार तांकां फायन पडटली. तशेंच तेंच्यांनी हांगासर बोर्डूय लायिल्लो आसा की हांगासर जर कोणी अनलॉफूल एक्टिविटी करता आसतना मेळ्ळे जाल्यार तांकां फायन पडटली. आमी ह्या कांपाल वॉकवेचेर येता तेन्ना आमकां दिश्टी पडटा की हो एक बेस्ट ट्युरिस्ट प्लेस जावंक शकता. कारण हांगासरल्यान आमकां रेईश मागूस फोर्ट दिसता, तसोच आग्वादा फोर्टूय दिसता. सर ज्या वॉकवेचेर सी व्यू आसा तेजोय ट्युरिस्ट आनंद घेवंक शकता. तशें आमी हांगासर वॉक थ्रू केलो तेन्ना आमकां दिश्टी पडलें की हांगासर आजुनी थोडे लोक येवन रातचे हांगासर अनलॉफूल एक्टिविटी करून हांगा बाटल्यो उडयता, हांगा घाण करता. तेन्ना आमचें एक गव्हर्मेंटाक सजेशन आसा की हांगासर CCTV सर्विलन्स घालून हांगासर प्रॉपर सर्विलन्स करपाची गरज आहा. इतके पणजे पुलीस स्टेशनान इतको स्टाफान एफर्ट्स घालून हांगा लीप केल्ले तरी पूण हांगासर थोडी घाण जाताच. तुम्ही पळयता गोवा न्यूज.